ही देवी आमची खूप पूर्वजांची सगळ्यात पहिलीची देवी आमची। ह्या देवीचो इतलो महिमा आसा, कितें कार्य अडखळ येयली देवते गे म्हटले की त्याच्या हाकेक प्रत्येक वेळा पावतात। मनांतल्यान तिका उलो मारपाक जाय। तिचे कृपेन सगळ्यांची इच्छा पूर्ण जाता। कुमारजान एक वैशिष्ट्य आहा, जी पालखी वर्सान एकदा येता ती घरान घरान येवन ती आपली सेवा करून घेता, ते नशीब आमकां मेळ्ळा। देवी सगळ्यांक पावता। शांतादुर्गा कुंभार जुवेकरून जी आसा ती आमच्या सगळ्यांची आवय म्हणून वळखली जाता। श्री शांतादुर्गा कुंभार जुवेकरीण हाजे ही दैवत जी आसा आमची देवी, जिका आमी देवतेगे म्हणून उलो मारतात, हाजे महत्व जे सामके जुने आनी वेगळेच आसा। जुने म्हणजे 450 वर्षाचो इतिहास आसा ह्या देवळाक देवी, आणि त्यांना सुद्धा पावताले अशें आमचो पणजो सुद्धा सांगतालो पावता म्हणून गांवांनी। केन्ना पयलीं कांय गोश्टी जायनासल्यो पळय त्यो सुद्दां हांगा जाताल्यो। पयलीं हांगा खुबशे आडखळ येताले की कसलेच कामां करूंक दिनासले, गडे पडोवंक दिनासले, चिरे उडयताले आनी थंय कितें करताले। तर ह्या देवीचो महिमा असो आहा की त्यो चिऱ्याची माती सुद्दां तेणी करून दिल्ली आहा आनी त्या प्रमाणे थंयसर गडे पडलेले आहा। कसले कार्य कितें येता तिका पांयार पडल्या शिवाय कशें फुडें वचना, इतके आमचे अनुभव आसा। ज्या कारणान ते भावार्थ आसा त्या कारणान ते भावार्थान ती पावल्ली आसा सगळ्या। कोणाकूय सांगणें केला पुरो जावं कितें सांगला पुरो तुका बाय देवी तूं पाव, देवते तूं पाव म्हणा जाल्यार ही अजून पर्यंत पावल्ली आसा। संकटाक ती पावणारी, संकटाक धांवणारी अशी आमची शांतादुर्गा देवी। जुन्या काळान म्हटल्यार पोर्तुगीज काळान जवळ जवळ 15व्या शतकान हे जी शांतादुर्गा कुंभार जुवेकरीण देवी आसा ती जुनी कुमारसाय म्हटल्यार आयचे स्थिती जी आसा ती कोर्ले ह्या गांवा लागीं कुमारसाय म्हटल्यार आसात, जे मानगादो त्या लागीं आसा। सो त्या कुमारसायच्यान थंयसरल्यानच्यान ही देवी जी शांतादुर्गा कुंभार जुवेकरीण तेजे हातून मूळ स्वरूप थंय आसात। तर ती 1556 म्हटल्यार मिड 15th सेंचुरी पोर्तुगीज बाटाबाटीचो काळ, इन्क्विजिशन ताका पिरियड म्हणटात, ज्या वेळार पोर्तुगीजांनी देवळां मोडून रुपांतर करपाक सुरवात केली, चर्चीन रुपांतर करपाक सुरवात केली, ताज्या नंतर बाटाबाटी सुरवात केली तांच्यांनी। तो त्या कन्वर्जन पिरियड जो आसा, इन्क्विजिशन पिरियड जो म्हटलो वयता, त्या काळान देवीक शिफ्ट केली म्हणजे देवी स्थलांतर केली, जी कुमारसायच्यान तिका देवीक फोंडा तालुक्यान म्हटल्यार माशेल ह्या गांवांत, जाका महाशेल म्हणटात, त्या गांवांत त्या काळान हाडली गेली। त्या ही फोंडा जो तालुका आसा त्या वेळार अंत्रुज जो महाल म्हणटात त्या वेळार तो सौंदेकर राजा हाज्या हातून येतालो, हद्दीन येतालो। त्या कारणान ती त्या हद्दींतली सगळी देवळां सुखरूप उरल्या कारणान ती शांतादुर्गा कुंभार जुवेकरीण ही देवता मार्सेलान पयली येवपी स्थित जाल्ली आसा थंय। ताज्या नंतर जायती देवळां मार्सेलान देवळान आयिल्ली आसा, पण पयले देवस्थान श्री शांतादुर्गा कुंभार जुवेकरीण हे मार्सेलान येवपी ते 15व्या शतकातले। देवीचे देवस्थानाचे जायते उत्सव आसा, त्याच्या पैकी एक म्हटल्यार शिशिरोत्सव, म्हटल्यार शिंगोच्या वेळार देवीक हांगा गांवांत हाडटात आनी त्या प्रमाणे हो शिगमोत्सव खेळो वयतात। आमची देवती वर्साक 2दां येताली वसंत भुवनांत। तेन्ना हे सगळे बामणात कडेन आसले आनी ही घरान घर तेन्ना एक दीस या केन्ना वसंत पुजेक येताले आनी गुडी पाडव्या कडेन एक दीस येताले। ही तितकी घरांय तेन्ना नासली चड, त्या ती एका दिसान कंप्लीट करून परती वयताली, मागीर ती कालांतरान 5 दिसाचेर पडले। आयज ही देवी गेल्या कितलीशीच वर्सां जाली, ताका अंदाजे अशे डेट्स मेन्शन केल्ली ना, म्हणजे 1900 आमी म्हणूं येता 1900 सुरवातेक 1900 शतकाच्या सुरवातेक देवी ह्या जाग्यार ह्या सारंगियाक ज्या जाग्यार आमी आतां बसलेले आसा ही सारंगियाक ही जागा सोशेदाद दी फोर्टो तारियन साउथ
हांचे ह्या भाटकारांची जागा ही तांच्यांनी त्या वेळार जी तांच्या कडल्यान विकत घेतली आनी देवीक हांगा बसोवपाचो ठराव जालो आनी त्या काळा पासून देवी हांगा हे पेडार येवन बसतात। थापणां जशी पालखी पावली की ताजे वाजत गाजत ढोल ताशा सयत जावं बँड जे आसता पारंपारीक जे बँड आसता ताज्या बरोबर शयनाई आसता हे वाजत गाजत देवी शेतांच्यान वाट काडीत सारकी ह्या सारंग्याखान पावतात आनी हे जे स्थानक आसा तुमी जे पळयतात ह्या स्थानकात देवी बसता आनी हांगा जवळ जवळ 5 दीस किंवा 6 दीस किंवा 7 दीस किंवा 8 दीस जो प्रोग्राम जो आसता तो अशा तरेचो प्रोग्राम ठरलेलो आसता की गुढी पाडव्याच्या पयलीं जे 7 दीस येतात 8 दीस त्या प्रमाणे प्रोग्राम ठरतात। त्या प्रमाणे 7 दीस जर आसलो जाल्यार तेज्या पयलींचो एक दीस हो हलदोणेचो आसता। हलदोणे जाल्या नंतर दुसरे दिसा देवीचे पालखीन हांगा आगमन जाता। तर हे जो प्रोग्राम आसा जवळ जवळ एकंदर 7 दिसाचो हो शिशिरोत्सव प्रोग्राम जालो। ताकाच आमी शिगमोत्सव म्हणटात आनी देवी पाडव्या दिसा म्हणजे मराठी म्हयन्यानुसार चैत्र शुक्ल 1 ह्या दिसा गुढी पाडव्या दिसा सांजची जवळ जवळ 4:30 वरांचेर म्हणजे आरती जाली सगळें जाल्या उपरांत 4:30 वरांचेर देवी हांगाच्यान भायर सरतात। ती घरान घरा करीत वाडत वाडो जवळ जवळ 9 वाडे आसा आमचे कुंभारजुंवेक आनी आयज जी घरां पळयली जाल्यार जवळ जवळ देवी जी ज्या ज्या घरान पावल दवरतात जी पालखी पावतात ती जवळ जवळ 1200 घरां देवी दीस रात नॉन स्टॉप म्हणटात तशी घरान घर पावल घालून परत ह्याच जाग्यार येतात। हा पालखी उत्सव काय तो माझ्याचकडे सध्या आहे आणि त्यामुळे ही पालखी ज्यावेळी कुंभारजुव्यात जाते तिथपासून पालखी परत देवळात येऊन संप्रोक्षण होईपर्यंत पालखीच्या मूर्तीची म्हणा पालखीची जबाबदारी ब्राह्मणाकरवी जी काय काम करायचं असताना ती जबाबदारी सर्व माझ्याकडे असते। कुंभारजुव्या गांवांत जावपी हो पालखी उत्सव जो म्हयनोभर चलता हो म्हाका जाल्यार दिसता की सगळ्यात व्हडलो उत्सव गोंयचो, कारण ही एकूच अशी पालखी आसा सबंद गोंयान किंबहुना सबंद देशान जी नॉन स्टॉप 25 दीस रात चलता, 1 मिनिट ब्रेक घेनासतना। पालखेचो उत्सव म्हणजे भयंकर हो, म्हणजे पयलीं सुद्दां फामाद। म्हाका आतां हांव जाले 55 वर्सां पालखे बरोबर फिरता। जेन्ना सारस्वता कडल्यान पालखी आमचे कडेन पावली बहुजन समाजा कडेन तेन्ना हांव पयलो ट्रेजरर आशिल्लो। तेन्ना सुद्दां पालखी 9 दीस चलताली, 9 दीस। तेन्ना इतकी घरां नाशिल्ली आनी आतां खूब घरां जाल्यार प्रत्येक जाण बसयता। पयलीं चडशी पालखी उब्यांनी कानूक करताले आनी बसोवपाची थोडीच घरां आशिल्ली। देवीची जी येवपाची जी वाट आसा सी मार्शल श्री शांतादुर्गा कुंभारजुव्या देवस्थानाच्यान देवी पालखी बसतात आरती जाल्यो काय आनी ती मार्शल तिराचेर येतात। मार्शल तिराचेर आयल्या नंतर ती पुरोब हे घराणें कृष्णा पुरोब हे घराणें ताणें जबाबदारी घेतली की देवीक पलतडी हाडपाची जबाबदारी ताजी। त्या काळांच्यान देवीक हाडपा खातीर जे व्हडे
अरेंज करप आसता लाकडी व्हडे, ती जबाबदारी त्या फॅमिलीची आसता। त्या प्रमाणे देवीची पालखी त्या व्हड्यान बसून ह्या तिराक हाडपाचें म्हटल्यार थापण वाड्या पर्यंत हाडपाची जबाबदारी तांची आसता। ही दर वर्साक जी हाडपाची जबाबदारी ही ते फॅमिली कुटुंब अजून पर्यंत करत येयल्ले आसा। आणि व्हडे एक लाकडाचेच जाय असले आणि त्या लाकडाच्याच व्हड्यान ते हाडटले। मागीर कुमार जे पूल जालो पयलीं बामण एक कमिटीन आसलेले, तेंच्यांनी प्रसाद घेतलो देवीक हांगा। कितें आसा आमी आसा तो पूल जाल्लो आसा तेन्ना तेका आपयलो प्रसाद घेवपाक आनी तेका सांगलें आमी पुला वयल्यान व्हडे देवी आसा ती व्हरोया। तो प्रसाद जालो ना। तेणे जो म्हाजो बापूयच कसो तो, तेणे मागीर सांगलें तुमी प्रसाद घेया, आपल्याक काय ना पण आपूण काय उलोवचो ना। समजा तेजें नांव कृष्णा परब म्हणून, समजा तोच पयलीं त्यान पयलीं सोयरू परब म्हणून आसलेलो। तेंच्या व्हडेक गेल्या उपरांत ताणें कृष्णा परबूक भोवमान दिलो। कृष्णा परबीच्या भोवमाना उपरांत तेजो चेडो पळयतालो। तेज्या उपरांत मागीर ते चेड्याक म्हणून हांव सपोर्टर असो आसलेलो, आमचो बापोल भाव तो। समजलें ते म्हणटा तेन्नाच्यान ते हाडून सुरवात जाल्ली ती अजून पर्यंत आमीच पळयता, परबीचेच हे हाडटा। ही जेन्ना भोंवता घरान भोंवतात तेन्ना ताजी घरान प्रत्येक घरान काणूक जाल्ली वयता। यजमान जो आसा तो काणूक करतात। ज्यो धुवो येयल्ले आसतात, लग्न जाल्ले आसूं जावं बाकीचे आसूं, त्यो वटयो भरतात। सुनो आसता त्यो वटयो भरतात आणि देवीचो आशिर्वाद घेतात आणि फुडें सरतात। प्रत्येक घरात त्यांची जी पाहुण्यांना यायला शक्य आहे ती पाहुणी मुद्दाम त्या पालखीच्या उत्सवाची ओटी भरण्यासाठी येतात, त्या देवीची सेवा करण्यासाठी म्हणून येतात आणि प्रत्येक घरात उत्साहाचं आनंदाचं वातावरण असतं। ती रात्री 2 वाजता पालखी पोचते, एक एकट्याकडे रात्री 2 वाजता पोचते, एक एकट्याकडे पहाटे 3 वाजता पोचते। पालखी केव्हाही पोचू, यजमान किंवा त्याच्या घरातली मंडळी पूर्णपणे तयारीत असतात पालखीची सेवा करायला मिळणार। हेजें महत्व हे प्रत्येक कुमारदेवाच्या मनशाच्या मनान आसता, कारण ती आपल्या देवी जी येतली वर्सांतून एकदां हेजी आतुरतेन वाट पळयता आणि हेजें महत्व तशें शब्दान सांगूं शकना, कारण ती इतली आतुरता ती उत्कंठा इतली आसता की अक्षरशः आमी तिका रावता देवी आपल्या घरान येतली, कारण देवी आपल्या घरान येवन बसप ते एक भाग्याची गजाल आसा। वर्सातून एकदा येवन देवी आमच्या हातीन सेवा करून घेता। जे दुसऱ्या गांवांत घडना ते आमच्या गांवांत घडटा अशें म्हाका सांगपाक अभिमान वाटता। अशें खंयच अशें हात लावन खंयच तिका अशी सेवा करूंक मेळना। एक एकदां कितें जाता आमकां बरो असो पदर घेवन अशी तिका पुसूंक मेळटा, तेन्ना सारकी उमेद जाता। शांतादुर्गा देवी जी कुंभारजुंवेकरीण म्हणटा ती आमची व्हडली आवय। ती आमकां केन्ना येतली आनी जेन्ना पाडव्याच्या 7 दीस पयलीं ती येवन थंय बसता, ती आमकां अशें दिसता की आपल्या घरा ती आई आमची येयली। सो आमकां खूब आनंद जाता। काही लोकांवर ते असं वारं येतं किंवा अंगात ना, ते एक एकदा देवी त्यांच्या घरात गेली वर्षभर येत नाही, पण देवी त्यांच्या घरात पोचली की एक त्यांच्या अंगात अवसर येतो। ते मग त्यांच्या काही त्यांचे यजमानची माणसं असतात, त्यांना काही प्रसाद वगैरे देतात। ते एक वार्षिक त्यांचं चालू असतं। म्हणजे काही लोकांचं तसं हे आहे की देवी पोचली की त्यांच्या अंगात अवसर येतो। प्रत्येक घरान जशी पूजा जाता तसे ख्रिश्चन भाव जे आसा ते आपल्या दारा फुडल्यान उबी पालखी करतात किंवा बसून पालखी करतात आणि तिका आरत दाखयतात, तिजी पंचारत दाखोवन पूजा करतात किंवा साद्या तरेन काणूक तरी करतात। देवीचे आता तुम्ही रूप पळयला आसतलें, फेस आमी सदांच पळयता, देवीचें रूप आमी पळयता तेन्ना आतां हासरें दिसता आणि दिसान दीस जसो गुलार चडटा घरान तिजे रूप हे बदलत वयतात। आणि रूप बदलताना तुम्ही पळयात, जेन्ना परतीच्या वाटेर आसता देवीचे तांबडेच रूप जाल्ले आसता गुलारान भरलेले आणि तिजे जे स्वरूप आसा ते चेंज जाल्ले असतात। ताच्याच बरोबर देवीचे पालखी जी जड जातात, आमी म्हणटा जड जाता, जड जावपाचो हाचो उद्देश असो की ती
स्वताच दाखयता तुजो वेट. अशी प्रथा आसा की ढोल ताशांचो गजर ढोल ताश धुळवट आमी धुळवट म्हणटा गुलाल प्रत्येक वाड्या प्रमाणे मारता. सगळ्या कुमारजांक खाली ना, ज्या ज्या वाड्यार पावता त्या त्या वाड्यार गुलाल वयता. लोकांक परक्यांक असो सहज आमी अशें घालिना. देवी फिरतकच तातून जो गुलार एकठांय जाल्लो आसता, देवीच्या हातून पुजा करतना घराघरान गुलार घातलेलो आसतात. ती जवळ जवळ 10 पिशव्यो जमलेल्यो असतात. त्यो पिशव्यो सगळ्यो हांगा हाडटात. देवी जेन्ना पालखी पावता त्याच्या उपरांत देवीची हांगा आरती जाता, पुजा जाता, देवीक परत पालखेन बसयल्ली वयता. आनी त्या वेळार जो गुलाल जमलेलो आसता त्याची उधळण जाता, ताकाच गुलालोत्सव म्हणटात. तो हो गुलालोत्सव जाल्या नंतर देवी परतीच्या वाटेर म्हटल्यार देवी परत जशी गेल्ली तशी त्या तिरार वयता, थापणार, परत त्या होड्यान बसता आनी मार्शल तिरार परतून वयता. आनी ती थंयसरल्यानच्यान मार्शलांच्यान परत घरा करीत 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 परत देवळान पावता. जे दिसा देवळान पावता परत थंयसर धुळवट जाता. धुळवट जाल्या नंतर देवीचे संप्रोक्षण विधी येता. म्हणजे जी गांवां घरान भोंवताली, ज्या सगळ्यांनी भाविकांनी हात लायल्ले आसता, तिका न्हाणे करून, दुदान न्हाणे करून आनी पंचामृतान न्हाणे करून, तशेंच भटजींची विधी कितें आसा ती करून व्यवस्थीत ताच्या नंतर देवी परत त्या स्थानाचेर वचून बसतात. प्रत्येक जाण आपापल्या कामान इतलो बिजी आसता की तांकां टायम मेळना. पण अशें एक गजाल आसा, अशें एक सूत्र आसा जें कुमारजुयांक जोडटा. जो ल्हान आसूं, जाणटो आसूं, भुरगो आसूं, तरणाटो आसूं, तांकां जोडटा म्हणटा तो देवती. देवतीच्या उत्सवाक कोणूच फाटीं सरना आनी सगळे युवक जे आसा ते आपल्या तन मन धन समर्पण करून भाग घेता. सो कांयच प्रश्न येना की युवक फुडें सरचो ना किंवा त्या तरेन तो फुडें वचचो ना. म्हाका जाल्यार आशा आसा की हाज्या पेक्षा भव्य उत्सव करपाक आमचे तरुण सदांच फुडें आसतले आनी ते सदांच प्रत्येक कार्यान भाग घेतले.